वास्कोत परशुराम जयंती कार्यावळी वेळार सेंट फ्रांसिस झेवियर हांचे विशीं केल्ल्या आक्षेपार्ह विधानाक लागून राजकीय वातावरण गरम जाला। सगळ्यांनी पुलिशेंत कागाळ केल्या पूण अजूनय तांकां अटक कित्याक जायना असो प्रस्न करीत मुख्यमंत्र्याच्या वाडदिसा पयलीं तांकां अटक करपाची मागणी फातोडेचो आमदार विजयान केल्या। जाल्यार दिगंबर कामतान ह्या विधानाचेर खर निशेध केला। तशेंच क्लायड क्रॅस्टोनूय खर उतरांनी आपली तिडक उक्तावपी प्रतिक्रिया दिल्या। या प्रकरणात संबंधित व्यक्तीचेर फुडले पावल सरकाराचे कितें आसतले हाची गोंयकार वाट पळयता। की गोंयची जनता, गोंयचे सगळे राजकीय फुडारी बेजार जाल्ले आहा। जे कितें ते गौतम खट्टरान गोंयचे साहेबाक म्हणले ती गोंयची प्रजा बेजार जाल्या, रागार जाल्ली आहा। पुढून FIR फायल केल्या खूब जाणांनी। फुडें कांय जायना। फुडें तो गौतम खट्टराक केन्ना अरेस्ट करतात, ताका केन्ना हाडटात, ताका हांगा आपयल्लो त्या लोकांचेर कितें एक्शन जाता हें सरकार कांय उलयना। स्टेट गेस्ट म्हणून स्टेटस दिल्लो, ताका प्रोटोकॉल दिल्लें आनी प्रोटोकॉल मंत्री त्या स्टेजीचेर ताणें जें कितें उलयलां तें एन्डोर्स करता। बंद कर म्हणपाचें सांगपाचें सोडूच तो तें एन्डोर्स करता आनी मुखेलमंत्री म्हणटा की ताणें ताका बंद करूंक जाय आशिल्लो। ही आतां परिस्थिती आहा। हाजो अर्थ कितें? गोंयचो सरकाराचो स्टँड कितें हाजेर? गोंयांत आमी खूब मुखेलमंत्री पळयले, भाऊसाहेब बांदोडकार धरून, प्रताप सिंग राणे धरून, मनोहर पर्रीकार धरून, पार्सेकार धरून, रवी नायक, दिगंबर कामत, खूब मुखेलमंत्री नॉन क्रिस्तांव मुखेलमंत्री पळयले। पूण केन्नाच अशें जावं ना की गोंयचे साहेबाक गोंयांत येवन गोंयचे परजेचे फुडें ताजो इन्सल्ट असो केन्नाच जावं ना। ह्या सरकाराच्या टेन्युरान असले लोक येतात हांगा गोंयांत आनी गोंयांत गोंयच्या साहेबाचेरूच उलोवन वतात आनी मागीर आमी कितें करतात? आमी FIR फायल करतात। अरे हाडटा कोण तांकां? तांकां येवपाक कोणें आपयलो? कोणें तांकां स्टेट गेस्ट केलो? कसो तुजो मंत्री थंय पावलो आनी ताणें डिफेंड केलें? क्लियर कट सरकाराक वॉर्निंग दिवंक सोदता। मुखेलमंत्र्याचो वाडदिवस लागींच आसा म्हणून 24 तारखेक ताजो बर्थडे म्हणून। बर्थडेचे पयलीं मुखेलमंत्र्यान ताका जर श्राप गोंयचे जनतेचे नाका जाल्यार बर्थडेचे पयलीं ताणें त्या गौतम खट्टराक धरून हाडूंक जाय, दाखोवपाक की गोंयांत सरकार म्हणटी वस्त आहा म्हणून, गोंयांत पुलीस म्हणटे डिपार्टमेंट आसा म्हणून। गौतम ठक्करान जो स्टेटमेंट केला ताजो हांवें काल ऑलरेडी निशेध केला। हांव ताजो पूर्णपणे निशेध करता। गोवा एज ए स्पेशालिटी ह्या गोंय राज्यांत सगळे धर्माचे जातीचे लोक पुणे गोविंदान रावतात। कितले वर्सां जालीं। हांव ल्हान आसतना आवय बरोबर सेंट फ्रांसिस झेवियराच्या फेस्ताक वचपी, अजूनय हांव फेस्ताक वता आनी ताका लागून जो स्टेटमेंट कोणें केला आनी ज्याने तें ऑर्गनायज केला, म्हाका खात्री आसा की चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत will take action against all those who have done this mistake. This is a grave mistake. This cannot be tolerated in the state of Goa. On the 18th of April, in Vasco, Goa, there was a public gathering. And in that gathering, a man called Gautam Khattar gave a speech. And in that speech, he made some derogatory and insulting statements on Saint Francis Xavier. Saint Francis Xavier, who is also known as Goincher Sahib, is revered by Goans and people from all religions and faiths. People across the country, across the world, come to Goa to pay their respects to Saint Francis Xavier. Movin Godino claims that he also reveres Saint Francis Xavier. Then why did he not stop this speech? Is the Bharatiya Janata Party government in Goa supporting the statements made by Gautam Khattar? Because the people of Goa are very hurt. People who worship Saint Francis Xavier are very hurt and they need justice. The government of Goa should take immediate action and make sure that this man, Gautam Khattar, is arrested immediately. If he has left the state, then they should make sure that they contact other states and try and find out where he is and bring him to Goa and make sure he is arrested.